नमस्कार. हांव सुचित्रा एस शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. आजी आमी जागृत जगताचे 5 उपाख्यान म्हणल्यार 5th एपिसोड येवन पावल्यांची. आमी आमगेल्या फुडल्या उपाख्यानांतू कसं पुरा नमनेचे कार्यपद्धती मानव अधिकार रक्षण प्रतिष्ठानांनी मुखार हाडलेले म्हूण पळयले. आज तांचेची मुखावेल भाग म्हळ्यार ताचें कंटिन्युएशन पळोवया. तुमकां सर्वांकय हांव आमगेले आयचे सोयरे प्रसिद्ध ह्युमन रायट एक्टिविस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभागाले परिचय कोण दिलेलो आसा. तांकां आज हांव स्वागत करता. स्वागत डॉक्टर मामा. नमस्कार. डॉक्टर मामा, तुम्ही आता इतली पुरा पद्धती सांगले, तुम्ही फॉलो केलेले, तशी तुमगेले कार्य वैखरी कशी म्हणून तुम्ही सांगले. ह्या पुरा तुम्ही जाऊन ते केलेली गी सृष्टी केलेली गी नाही, तुम्ही दुसरी खंयचे ऑर्गनायझेशन चुकून ताजे पळोवन तुम्ही माहिती घेतले. या हे एक इंट्रस्टींग कशें म्हूण सांगून डेवलप जालें म्हणून हांव सांगता. म्हळ्यार खंयचें ऑर्गनायझेशन सक्सेसफूल जावन रन जावपाक म्हण जाल्यार एका धांवन घे न्हू ताका समजलेलें इन्फ्रास्ट्रक्चर, ताजे संपत्ती संख्या, ताजे फायनान्स हें तें पुरो जावपाची वय न्हय. दोनीय कसं म्हण जाल्यार हें पुरो करच्याक एक्सलंट इंटलेक्च्युअल जावका अशीच कसं न्ही. आनेकल्यालें समस्या अर्थ करून घेवचे आनी आनेकल्यालें मन अर्थ करून तागे मन कसं चलत म्हूण करून घेवन करचें. आतां कोर्टांत हें पुरो ना. कोर्टांत तूं कसं सांगलां कितें हें पुरो करचें, हें पुरो ताजे एम्पथी अँड सिंपथी जाय म्हणजे एक इंटलेक्च्युअल जावका आनी अंडरस्टँडिंग एबिलिटीज जावका इंटलेक्च्युअली म्हणून. आनी मात न्ही खंयचीय केस घेतली कुळ्ळे विघ्नता वचका ताजे रिजल्ट मेळना म्हण कुळ्ळे यू विल गेट डिप्रेस्ड, डिमोटिवेट जाता. असल पुरा हें पुरो जावपाचीच तुका मेवय जावका, शक्ती जावका आनी ताजे टॉलरन्स हें तें पुरो जावका. हें पुरो जाल्यार मात्र हें मुखार वता न्ही. आतां 2 वयता तांकां सांगे सांगता मरे ते कसं चलना म्हूण सांगता गेलें. बाकीच्यान सांगचे पशी आमकांच ते पण आमी कसलें काम करून ताजें फल मेळना म्हणटना आमकांच तें एक नाक कशी दिसता. कसलें हें जावका म्हणून व्यर्थ आमी आमगेले एनर्जी तांत घालचे म्हूण दिसता. तशें तुमकां जाय न्ही म्हणच तुमी. तें हें पुरा जावका तें जाल्यार मात्र हें जाता म्हणून आमी एक अर्थ करून घेतलो. हें पुरो जावका जाल्यार कसं करता म्हणून एक बाकी ते अर्थूय जाय नाशिल्लो. तांणी एक दिवस म्हाका एक देवस्थानांत हाजें इन्स्पिरेशन मेळ्ळें. म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल एक मनावर कसं म्हणटा हांव व्हड रिलिजियस मनुश्य न्ही. म्हाका ते म्हळ्यार ऑर्थोडॉक्स म्हणलें न्ही, हांव देवस्थानां वच्चें ना युजली स्पिरिच्युअल न्ही. जावका जाल्यार देवूच मुगेलो ऑफिसार येता, हांव देवाला कसालो वच्चें तशें जाल्यार श्रावणांत मुगेल बायलांन केन्नाय एक 2 देवस्थानां आसा, अंबलपाडी आनी कडियाळ म्हूण देवस्थानां आसा. त्या देवस्थानां वच्चें आसा मुगेल वनी येना आनी तांणी परत वच्चें. त्या दिवस हांव ड्रायव्हर जस्ट जावन एक दिवस ते एक अंबलपाडी टेंपलाक चेप केल्लो. ताणें पुरो भितर गेलींची देवाक नमस्कार केले. हांव भायर राबिलो. केन्ना तांकां राखून आपला ते एक प्रवचन जाता आशिल्लें. एकलो कोण एकलो प्रवचनकार. तुमी देवस्थाना भितर वच न्ही? ना ना म्हणजे ते भायरीच एक मांडव घालून घेवन ते प्रवचन श्रावणांत प्रवचन आसता. तो एक श्लोक म्हणलो. श्लोक म्हणाले तेन्ना म्हाका आश्चर्य जालें की कसं न्ही म्हणून. ते श्लोकांत तूं कशें म्हण जाल्यार अशी हेंच म्हणत आशिल्लो तो. खंयचेंय एक काम करतना ताका समजलेलें संपत तूं हें जें म्हण जाल्यार मेळना म्हण जाल्यार तें काम जायना. तें युक्ती जावका इंटलेक्च्युअली जावका मात्र न्ही ताका जावका जालेलें तागेलें पुरो जावका जाल्यार कसन करता म्हूण म्हळेलें. एक श्लोकांत सांगला म्हूण तो म्हणालो. म्हाका इंट्रस्टींग कसं कर पळया म्हूण म्हळ्यार तो एक म्हणटा सर यत्र योगीश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर
तत्र श्री विजयो भूती विक्ट्री वय दुड्डही जास्त ते जाऊ का तत्र श्री विजयो भूती ध्रुवा नीती मतिर्मम म्हणून सांगून श्लोक पण म्हणाला म्हणजे हांव ते कसं पळयलें म्हळ्यार भगवद्गीतेचो लास्ट श्लोक वय हांव सांगचार आशिल्ली भगवद्गीते श्लोक ते म्हाका गोतनाशिल्लें पदक गोतनाशिल्लें पूण काणगेर वाजिल्यार हें जावका जाल्यार कसन कोरका म्हूण सांगीन कृष्णान लास्ट सांगिल्लें खंय योगीश्वर तत्र यत्र योगीश्वर कृष्ण बालकृष्ण गोपाल कृष्ण न्हय योगीश्वर जावन कृष्ण खंय कन्सेप्ट आसता की कोणालें यत्र पार्थो धनुर्धर एक्टिव्ह जाल्लेले सिटिजन्स आसता की थंय श्री ध्रुवा नीती फर्म प्रिंसिपल्स मतिर्मम हे पूरा थंय आसा म्हूण सांगून त्या श्लोकांत आसा हांव स्टिल वंडरिंग जाल्यार कशें एप्लाय करचें म्हण पडल्यार तूं हांव गेलेलें म्हूण सांगून एक पटी सोडल्यार एक दोनीचे केन्ना थंय पार्थ धनुर्धार जाल्यार पार्थ आसा की ताजेर तुका कशें म्हळ्यार काम करतले सिटिजन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिव्ह आसा की थंय हें पुरो आसा म्हूण सांगून थंय कळ्ळें सो इमिडिएटली वी एक्सेप्टेड ओके दीस कूड बी अवर प्रिंसिपल इवन आय एम नॉट रिलिजियस बट आय फेल्ट ओके दीस इज अ सोल्यूशन तांतय ते गीता श्लोकांतय तांत कसले रिलिजियस म्हूण ना तांत तुमगेले कशें तुमगेले एसेन्स ऑफ लायफ असं माशिवाय तुम्ही कशी काम करका तांत कसं जगता म्हणून इट इज जस्ट अ लेसन फॉर लायफ Yes. So that we thought, probably this is how it was not important. ते आमकां कशी शिकड म्हणून एग्जाम्पल सांग तुका पळय एकलो मुगेलो आयलो दीस इज एक्झॅक्टली सेम थिंग एज यू वील फायंड इन श्लोका तो म्हणलो मम्मा म्हाका अन्याय जाले कोण माराय तुका अन्याय केले म्हळें इंडियन गॅसाचे डिस्ट्रीब्युटर म्हाका अन्याय करता आसा म्हणलो वय कशें जालें सांग तुगे गांव खंय कल्याणपूर कशें जालें थंय 10 वर्सां फुडें DC ऑफिसार एक रिजिस्टर आशिल्लें कोण कोणाक कुकींग गॅस जावं ते रिजिस्टर करा 2 दिवसांना तुमगेले गांवांत एजन्सी दिली कुले तुमकां कनेक्शन मेळटा म्हूण आशिल्लें हांव रिजिस्टर करून आयलो 7-10 वर्सां नंतर आमगेल्या गांवांत आयलें थंय हांव रिजिस्टर केल्लें म्हाका एक लेटर येयलें तूं जावका जाल्यार 5,000 रुपया डिपॉझीट दवरता आनी तुगेलें कार्ड हें कार्ड घेवन यो म्हूण सांगून आसा कार्ड घेवन तागेलें चमकलो तो म्हणलो ओके तुका गॅस कनेक्शन मेळटा सिलिंडराचें डेपोजीट आनी स्टव आमी दिता ती म्हणलो हांव स्टव घेवन गेला मामा हांव तें म्हाका कनेक्शन मेळटा म्हूण सांगून हांव दुबय देखून कोण फ्रेंड येतालो लायक स्टव हाडला हांव म्हणलें म्हाका स्टव नाका कनेक्शन मात पुरो त्या जायना तूं स्टव आमगेले घेवं का आजी काही आसा तशीची सांगितलें आयक पळय इट्स व्हेरी इंट्रस्टिंग तुका सांग तुका लास्ट म्हूण सांग लास्ट म्हूण जाल्यार आमगेले घेवं का म्हूण म्हणटा तो ताण करचें समूह मामा म्हणलो हां म्हणें ताण करचें रॉंग कशें रॉंग MRTP एक्ट म्हूण आसा ट्रेड प्रॅक्टीस एक्ट रिस्ट्रिक्टिव्ह ट्रेड प्रॅक्टीस एक्ट म्हूण एक्ट तें तातूंत सेक्शन 3 सांगता एक सामान घेवका जाल्यार आनीक सामान घेवचेंच पळय ते करच्यानूच ते केल्यार ते इट्स ए ऑफेन्स म्हळ्यार ಹೇಳಿ तुका ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಮಣಿ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚಿಮಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ तूं सोसायटीन प्रकार त्याना तुका एक लोकांतले एकच घेवचें तुका रायट आसा तेन्ना तें रॉंग लिगली काल करचें रॉंग म्हण रॉंग जालें मामा आतां हांव ताणें इल्लीगल म्हण जाल्यार पक्कन हांव कंप्लेंट केलें तागेलें काम वतवे म्हणलो तागेली एजन्सी कॅन्सल जाता की म्हणलो पळय डेफिनेटली कॅन्सल जाता एजन्सी ते दोळ थंय उलयता आशिल्लो तागेले एजन्सी कॅन्सल जाल्यार नाका मामा हांव येता म्हणलो हांव कशें जालें तुका इतलो ते समज आशिल्लो सडन कशें डिसायड न्ही सर ते जाल्यार नाका
कित्याक म्हणलो न्ही तो आमगेल क्लोज फ्रेंड तो क्लोज फ्रेंड तुका मात दिसा इतलो टायम वेस्ट केलें तूं एक काम करी तुगे फ्रेंडा सांग म्हाका दिऱ्या म्हण दिना शकतो तो न्ही ते तो तागेलो आन आयल्यार दिना की तो स्टव तागेले की घेवं का खंय वय तूं तागेले की घेना कसं लायक म्हळ्यार तूं घेतला म्हूण सांगलो न्ही सर तो एक्चुअली 1,500 स्टव 2,000 की 3,000 विकता आसा तागेले की तेगे ताका प्रॉफीट तशें उलयता आसा तर तूं कंप्लेन करी सर कंप्लेन केलें सर तो आतां अडी जालें तितली हें तें म्हूण सांगलें हें कशें कळ्ळें तुका असले स्टोरी आयकल्या की काही न्हू कॉमन स्टोरी म्हूण दिसता नहीं कॉमन स्टोरी नहीं है म्हळ्यार 5 गांव म्हाका दी म्हूण सांगून एकलो आशिल्लो म्हाका 5 गांव दी म्हूण सांगून न्हू दिना म्हूण म्हणालो ऑपोजीट पार्टी तेन्ना ते एक एक्टिविस्ट आशिल्लो तेगे नांव कृष्ण म्हणून ते समजलो म्हळ्यार 5 जाण दिना म्हूण सांगलो वय तूं फायट करी ह्यो फायट करची कशी तो आमगेलो फ्रेंड हो आमगेलो अण्णा हो आमगेलो आजो म्हण ताणें इट्स द सेम स्टोरी भगवद्गीता हांव तें कॉमन सांगील म्हळ्यार पळोवचें मेळटा आमकां इंडियन सिट्युएशनान तूं हें पूर देखून चोरलें इंग्लिशीची त्यार मी ते कन्फ्युजन आसा पळय आमकां आसत आमगेलें जिन्सान तूं आसा त्यार मी जाय म्हूण सांगल्यार आमी कशें कशें केलें म्हळ्यार नो तूं कंप्लेट कर ना म्हूण जाल्यार तूं कशें नोकरी जाल्यार करी तुका नाक जास ना बस ते कर तुवें तुका केस आसा म्हूण आमी तेंच केलें कोणें केस येयलें कितलीं जाण आमगेलें तुमी फायट करा तुमी एक लेटर बरयल्यार म्हाका काम मेळटा तुका एक लेटर मेळटा आमगेलें काम जाता आपलें ना तुवें फायट करका तुका आमगेलें रथ आसा एक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय म्हणून त्या रथार तुका बसोवन घेवन आमी वता ती जाल्यार बाण तुगेलें वचका लेटर तुगेलें वचका आमगेलें वचना म्हळ्यार ताचें प्रयोजन तुका मेळचें त्या कन्सेप्ट आमी दवरलेलें निमित्त वी आर जस्ट फॉलोवींग वॉट इज टोल्ड देर इट इज नॉट दॅट वी डीड नॉट इन्वेंट इट वॉज नॉट इम्पोर्टेड इट वॉज सिम्पली वॉट इज आमगेलें ट्रेडिशन तूं कशें आसा पळय तेच आमी वी फावंड जाले नंतर कितलें म्हूण सांगलें आमगे येद्दोळ तें दुडवाचें टिप्पणी एक्सलंट ध्रुवा नीती ही एक्सलंट प्रिंसिपल्स त्या प्रिंसिपल्स फॉलो करता आसले जाले नंतर मतीन मामा कसलो इंटलेक्ट जावका की त्या पुरा त्यान रिजल्ट मेळपाचें कितें सी दीस इज वॉट वी फावंड सी इट वॉज नॉट एट ऑल क्रिएटेड बाय अस इट वॉज कॉपीड इन फॅक्ट फ्रॉम समबडी एल्स एंड दॅट इज महाभारत गीता भगवद्गीता ते तुमी कॉपी केलें सो हांव लेक्च कसन म्हण जाल्यार इतलें हांव केन्ना जाल्यार इतलें आमगेलें कसन सक्सेस जाता म्हूण सांगलो इट इज नो वंडर इट इज नॉट ए मिराकल सो त्या फायट जातना त्या काळार प्रॉबब्ली हें पुरा करून न्हू ते प्रिंसिपल्स फायंड आउट करता ना ताका म्हणजे म्हणलो तूं एक सुदर्शन चक्र सोड पुरा कितें जाता म्हणून ना तुगेले फायट तुवें करता जाल्यार तुका हांव सारथी धांवन घेवन वता सो मार्गदर्शन आनी सपोर्ट ते आमगेलें जाल्यार फायट तुगेलें कितलीं जाणां तशीं मनशां कडेन केन्ना फोन करता सकाळीं फुडें सर ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಹೌದಾ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂದು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಬೇಕಾದರೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ನಿಮ್ಮದು ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನೀನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಚ್ಚಿ ಕೋರ್ನಿಗೇನು ಜನ ಲಸ್ಪಳೆ ते लेथार्जी कौन केमिकल कैसे काम करता लेट बैक मेंटॅलिटी त्या कडकादलेरी आमगेले स्ट्रिक्ट 35 प्रिंसिपल्स आणि हे कन्सेप्ट दवरचे ताका समजावन घेवन आमी येद्दोळताय हें काम आमगेलें लिमीट जालें म्हूण सांगिल्लें ना खंयची आर्टिकलांत पळयल्यार आमी सांगीत दाखयलें ना दोनी कशें म्हळ्यार प्रत्येक मुगेल आर्टिकलांत मुगेल बुक्सांत तूं एक पळयत ಕಾಮನ್ ಜಾನು ದಿಸ್ ಎನಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವತ್ತೂ ಲೇಖನಗಳ
ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಪ್ರಕಟದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದರೆ ಅದು ನಾನು ಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಆಲ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ बरोबर सर. कित्याक म्हळ्यार म्हळ्यार हांव आतां 4000 आर्टिकल बरोवन अशें बरो ते आर्टिकल खंयचेय मिगेल न्ही. कोणाल बरोवन घेना पडला हांव कशें. आनी पुराय जे दुख्खाची काणी ती हांव कशें ताजें ओनरशीप घेवचें. एब्सोल्युटली मीनिंगलेस. कोण करतले ಮಿಗಿಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. सी ह्या झालं तितली जण वच का म्हणून मी गेलो उद्देश तू तू करी. सी द कन्सेप्ट इज देर. आता तशें जावन गे न्हू आमी ते स्ट्रिक्टली फॉलो केलें. आमी खंयचेय तांचे हे आंदोलनाचे खंयचेची श्रेयस पळय आमी आमगेल म्हूण दवरून गेली. ते पुरा कोण फायट केला पळय तांकां. तुम्ही आता भगवद्गीताचे सार आमगेर एक मनशाले जीवनांत कशी आमी वापर येता म्हणून सांगून एक चंद उदाहरण रीच सांगले. तांतूच आमकां ते एक मनशाले एक जीवनांत म्हळ्यार गीता की तितले एक आमगेले सामान्य जावन गेला आमगेले जिवनांत. आमकां मात्र ताची प्रज्ञा ना म्हणून कितले चंद करून सांगले तुमी. तितले अशें कितले म्हळ्यार आमी कर्तव्य वता ती ते सक्सेस जालेली ते कसले सक्सेस जाता म्हणून आलोचन केल्या करता. ओ बिकॉज ऑफ दीस प्रिंसिपल्स बिकॉज ऑफ दीस हे अशी म्हणून करता. तितलेंची हांव सांगचें तेन्ना खंयचें इम्पोर्ट केलेलें नाही हे आमगेलेची कितली 1000 वर्स येयले प्रिंसिपल्स आमगेले हिंदू भुमीन तो आसत म्हणून म्हणचे तुमी. तशें तुमी ते विशय सांगतना म्हाका अनेक मन आयले. तुमी सांगले तांतूं कसले कॉपीरायट्स तुमी दवरनी. तुमी कशी जावं ते तुमी कशी जावं खंय जावं थंय ते यूज कोर येता म्हणून तुमी सांगले. तशें आसतना कोणी तुमगेले ते पुरो आर्टिकल ಒಟ್ಟು कोरनो बुकलेट अशी कोरनो विकून दुड्डू केले तुमकां माहिती जो मेळ्ळें की वंडीच मेळ्ळें. आनी हांव तांचे एनकरेज केला. कित्याक सांग म्हळ्यार सी एक आतां एक सांगान उदाहरण सांग तुमकां. उपनिषद पळयलें 108 उपनिषद ऑथर कोण म्हणस की ना कितें ना ताचे सर्वकालिक सत्याक ऑथर ना. ते अनुभवा निमित्त बरयलेलें. क्वेश्चन एंड आन्सर स्टॅम्प पुरा. क्वेश्चन एंड आन्सराक कोणेय क्वेश्चन निमगे येता कोणेय आन्सर करूं येता म्हणलेलें ते तत्व तांचो. ते निमित्त हे खंयचे आर्टिकल्स आहा तूं कॉपीरायट हक्कू कादिरसू जे पळय ते प्रश्नय ना. ते कोण तुका कोण एकल्यान इमॅजिन करून बरयता पळय तांकां पुरो तांगेले कॉपीरायट पूण आसता. आमगेले कॉपीरायट प्रश्नय ना हांगा. आनी ताजे निमित्त कितले उदार जाले म्हूण जाल्यार ताजे निमित्त म्हूण म्हाका दिसता दोळ ते आमकां दुडवाचे अवश्य पडली. आमी कसं कसं कोर्टाक केस घेतलेली कोण कोर्टाक व्हरता पळय तो आमगेल्या दुड्ड घेना. आतां हांव म्हगेलें ऑफिस आसा ताका आमकां कोणें रेंट घेयनी हे दोळ ते घेयनी. कितलीं जण येवन घेवन आमगेलें वर्कशॉप जाता आसतना तांचे फूड अरेंजमेंट तांणी करून वतात. हें पुरो कशें जावचें. तशें जाले निमित्त दुडवा निमित्त खंयचें काम राबून येना म्हूण सांगून हांव उदाहरण राबून येवचें म्हूण जाल्यार तुमी प्रिंसिपल फॉलो करन अशें खंयचेचे श्रेयस हांव घेवचें न्हय तांचे कसले अधिकार करचे ताजे नंतर ताजे खंयचे लाभ म्हाका मेळटा म्हणून लेखचें पळय असल पुरो मेळटा म्हूण जाल्यार खंयचेय सांग जायना म्हणल्यार एकच उदाहरण म्हूण म्हाका दिसता. तुमगेले उलयतना ह्या पुरो विशय आयकतना भारी खूश जाता म्हाका. मस्त संतोष मेळटा आनी मस्त प्रेरणय मेळटा. म्हळ्यार असल एक काम कितले तत्वयुक्त जावन तुमी केल्ले म्हूण सांगून. तत्वयुक्त जावन केलें न्ही तत्वयुक्त जावन जालें हांव लेखता. ते कशें पळय म्हणल्यार डॉक्टर माम आमगेले हांगा ते तत्व भितरय आसा तशें ते ताजितल्याक तशी जाता. आमी खंयचे वायट मार्ग काण घेनातील निमित्त ते तत्व ते चांग वाटी दाखयता म्हूण हांव लेखता. डॉक्टर माम आतां तुमी इतलो वेळ तुमी मस्त पुरा प्रिंसिपल्स या कार्यवैखरी कला पद्धती पुरा तुमी एक केलेले 35 प्रिंसिपल्साची लिस्ट आसा म्हूण तुमी सांगले. ह्या लिस्टान तुमकां आयलेले ग्राहकाले एक बिहेवियर या वर्तना पळोवन
कसले नवे केलेले संगीत असले नवी केलेलं न्ही ते वर्तने वयरी तागेले बिहेवियरा वयरी आमी प्रिंसिपल डेवलप केल्ले आसा ते वर्तन म्हळ्यार कशें म्हणून सांगल्यार कितलींय जन आमगेले येता ती ಏನು तांगेले समस्या सांगूंक येता ती म्हाका अशें प्रॉब्लेम जाल्ले म्हगेले घरा दोतोन भायर वतना इतलो कोयरू हें तें पळय तागेले कसं सांगता तेन्ना हांव ताका सांगता ताचे खातीर तूं कसन केलां जोडटाय म्हणटा तूं कसन केलां आनी हांव कसन करता तागेलें न्ही तूं मुन्सिपाल्टी तिरशिल्लो आसा की न्ही तूं कोणाक बरोवन गेल्लो आसा की न्ही तूं कसन खंयचें एक्शन घेतिल्लें आसा की तें एक्शन घेवच्याक तें जावचें बिलावर न्ही फस्ट ऑफ ऑल तेगेलें ಇದು ಆಗೋ ಹೋಗೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ ಏನು जावच वच व्यार नाही म्हणून ही एक दोनशे नाही म्हणजे तू कसा प्रयत्न केला त्या कसं करण्याची तू आयला हवं तू कसं केला नाही त्या तांकां कुडले ते चेंज केलें कोण वच्चे लायनार कोण रपचे ते सांगून केल्ल्या रे अशें पळय कोण निमगीचे आसत आजकाल वयर म्हाका तिनी पास निमगीत सी वय तूं ते कोणें निमगीत ना म्हणून सांगून तूं कशें केलें पूण निमगीत आसचें पुरो तूं मुन्सिपाल्टी तिलजिल्लो आसुलें सो हें पुरो तें पळयतना तागेलें कशें म्हणल्यार हांव तें काम करना ताका निष्क्रियता म्हणटात ए पर्सन डज नॉट डू एनीथींग कसलें करना तो तागेलें सान बोट करना निष्क्रियता म्हळ्यार जडत्व न्ही जडत्व म्हळ्यार न्यूटन अनलेस समथींग पुशस आउट एंड ही कंटिन्यूज टू बी द सेम तें न्ही निष्क्रियता ताका पुरो गोत आसा ते अन्याय म्हणून गोत आसा ते कोर्ट चॅलेंज म्हणून गोत आसा पुरो गोत आसा जाल्यार हांव काम करना हांव तशें जालें मागीर वपास तूं तशें घालता करता वतना ताका कोप येवचें आसा न्ही आतां हें पुरो करचें जाल्यार आमी टॅक्स दिवंक कसो ताका कोप येवचें हांव कसले कोरता सी हें बिहेवियर पुरो तूं बिहेवियर पॅटर्न पळयतना तूं कितले संदाय आसा म्हूण सांगल्यार तूं सान आनीक एग्जाम्पल सांग ताजे भितर तूं जस्ट एक हांगा उर्वा स्टोर आसलें की बसार राखून लाभल्या लेख्या तुगे लागीं आनीक कोण लाभला सिकेची एक 5 मिनट जालें बस येयली न्ही एकलो सायकलार आयलो ते रांबिल्या मनशाक एक तपराक मारलें आनी तेका गेलो तुका अशें दिसली कसं न्ही हागे कसं मस्त रिएक्शन ना फ्रेंड्स आसकाची खुशाल गेल की म्हूण लेखलें आनी एक 2 3 4 5 मिनट जाले वापस येलो आनी एक रप्पा मारलो गेलो 2 पटी जालें 3 पटी कुठले तूं तागेले की हॅलो ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ತೋ ಬರ್ತಾ ಅಸ್ಲೋ ತುಕಾ ಓ ತೋ ಮರ್ತಾ ನುವೆ वे तुका मरता न्हू तो तूं कशें लागून निमगिल्ले न्ही कशें लागून निमगू येतुवे हांव न्ही आतां तूं मरता कशें लागून पूण निमगिना मरे हांव तशें निमगू येता न्हू म्हणल्यार समजेना तूं ताका एज्युकेट केलें ताका एक महाराष्ट्राक ताका रायट आसा इन्सल्ट जायनाशी दूख बाय ताका रायट आसा ते क्वेश्चन करचें रायट आसा म्हूण तूं एज्युकेट केल्या म्हूण कितें जालें ओके तो कशें करता कुस तुका हा वय बे म्हणून पास चिन्नी पडयली तेन्ना ताका तुगेलें एज्युकेशन नाका ताका एक म्हाका पेस्कार दवरून घेतला तागेले पेस्कार तागेले हांव सोडता दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रीम्स ऑफ रिएक्शन्स सुर्य मेल्ल्या म्हणके पडलेशी अन्याय सैसून चड सैसून कडेन ऑयलेंस करचें See, this has been the trend in our country. Have you observed? तुका कितले लावता तितले एग्जाम्पल दिता हांव आतां हांव एक एग्जाम्पल पळयलें MGM कॉलेज म्हूण उडपींत आसा हांगा कॅनरा कॉलेज भायर कशें पळय ते 2-3 कॉलेज आसा बेसेंट कॉलेज पळय थंय सांजे 4 घंट्याक जशें MGM कॉलेज 4 घंट्याक सगळे 1,500 चेडूं भायर येतात 1,500 चेडूंक उडे म्हळ्यार 7-8 बस जावका
RTA रोड ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटीच्यान पळोवका तितले जेन्ना लायसन्स दिवका त्या पुरो कोरका ना मागीर ते तांगेले काळ ते करनाशी हांगा एक बसान दोरचे 50 सीट जाल्यार 100 जन राबले ಕೆಲವು ಜನ ಲಂಬನ್ ಓದ್ತಾತಿ ಲಂಬನ್ ಓಚನ್ ಎಂತ करता शिवाय कोणी कंप्लेंट करू वचना अशी ते RT वयल्या कंप्लेंट करूं येता MGM कॉलेजाच्यान करूं येता बेसन तांणी करनाशी थंयसून ते भितर राबिल्ल्यान सँडवीच जावन कसाय की एक दिवस वता एक दिवस तर लंबतल्याक पडत म्हणले क्या परत म्हणाल्याची तितले जन स्टुडंट्स ओट्ट करून येन बस बंद करून सोडटा सडन तांकां कळटा त्या तशी केलेली चुकी म्हणून जालें न्हय आतां दिस इज टिपिकल एक्स्ट्रीम्स ऑफ रिएक्शन्स सुरू मेल्या म्हणके पडलें जाग गेल्ले कुडले वायलन्स सुरू केलें तूं रैता आंदोलन पळय खंयचेय आंदोलन पळय प्रत्येक आंदोलनांत तूं कितली वर्सां सयशिवले एक दीस उठान राक्षस सो मध्येच एक वाट म्हणून वचना कोणाक आमी त्याय प्रिंसिपल दोन घेतले आमी नुतळ म्हणल्या म्हणजे पणाची एक्स्ट्रीम्स ऑफ रिएक्शन्स करनाची वायलन्स करनाची मध्येच कसं आस पळय त्या घेताची म्हण सांगून जनरल बिहेवियरा निमित्त आमी कळलेलें प्रति एक केसांत आमी पळयता आसा आमी तांकां निमयता ती तूं कसं केलें तूं एक कशें जालें पूर निमयतना ताका ज्ञान आसा ज्ञान ना म्हूण ना ते दोळटा ताणें अशीची बंडी बंद दवरलें न्हीद घालता सी निष्क्रियता तूं करता तूं करका हांव करना तूं केल्यार हांव ताजी भोगता सी दीस इज टिपिकल ते आमी ते कोणाकय करचें सोडणी आमगेल्यान कोण आयले म्हणून जाल्यार पळय तूं फायट करचें राबिल कुळ आमी राबयता ती तूं फर्स्ट आन्सर लेटर बरय 15 दिवस ते पळय 15 दिवस नंतर तूं येवका वचपा सांगा फोन कर प्रोग्रेस सांगता तूं कसं करचें आमी सांगताची ते न्ही जाल्यार आमगे फायल भायर येना कितली फायल भायर येना कित्याक म्हळ्यार तूं ये न्ही म्हाका फुरसत ना म्हळ्यार ताका कामाय ना जाल्यार ताका पुरसत ना असल पुरो बिहेवियर पळय इंचिंच्या पळोवन हें डेवलप पळोवन तुमी मस्त नमनेचे नवे पुरा प्रिंसिपल्स काडले म्हणून नवे न्ही ते प्रिंसिपल्स आयडेंटिफाय केले प्रिंसिपल्स ऑलरेडी देर आमी आयडेंटिफाय केले मात्र आयडेंटिफाय केले डेवलप केले स्ट्रॅटेजी डेवलप केले तशें करून आतां आमकां कितले जालें म्हणलें जाल्यार एकल्यान येन आमगेल्या पळय बसतना करता हो अशी म्हणून जाल्यार एक म्हगेलें हें कशें म्हळ्यार हें ऑर्गनायजेशना निमित्त ईश्वर उपदर्शन शी जालां म्हाका कशें म्हळ्यार कितलीं जेन्ना अन्याय जाता हें जाता आस पळय कोणाक सांगूं वता बाय कोणाकय सांगूं वचना कोण आयकत आसा हांगा वचून कोण घेवन तांणी येवन सांगता ती अशी सादारण 45,000 जनां म्हगेल्या ऑफिसांतू येवन दोळा उदकाळ्ळे तांचे खातीर आमकां बारी पवित्र प्लेस कित्याक म्हळ्यार तांकां कोणाय सांगचा ना आतां कोणाक सांगता न्हय कितलीं कश्ट भोगून येता ती पेन्शन ना आनीक ना सांगल्यार हांसता ती और कसं करना अशी कसं करना म्हणून सांगून कसं प्रयोजन तशें जावन गेलो कितली दरिद्रपण आसा कितली अन्याय जाता कितली जाणांक कसं जाता म्हूण सांगून आमगे पळोवच्याक हें ऑर्गनायजेशन एक भारी उत्कृश्ट माध्यम जालें सांगता इतली वेळू मानव अधिकार प्रतिष्ठानांतनी मुखार हाडलेलें तसलें कार्यवैखरी कसलें म्हणून तुमी पळयलें ह्या विशयारी आमकां संपूर्ण माहिती दिलें डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मा नमस्कार तशीच आमगे सर्व वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता